आमी केन्नाय टी व्ही पळयता आनी खास करून नॅशनल टॅलिव्हिजन चॅनल्स पळयता तेन्ना जर खंयचोय गोंयकार आमकां टॅलिव्हिजन चॅनलाचेर दिश्टी पडलो जाल्यार आमकां चड उमेद जाता. अशीच उमेद कांय म्हयन्या पयलीं गोंयकारांक जाली जेन्ना तांणी इंडियाज गॉट टॅलंट ह्या शोन एका गोंयकाराक पळयलो. गोंयचो युवा कलाकार ताणें इंडियाज गॉट टॅलंटान फक्त पार्टिसिपेट जावना जाल्यार जजांक आमी म्हणटा तशें अवाक करून सोडलें म्हणपाक शकता किंवा सरप्रायज करून सोडलें म्हणपाक शकता. आपल्या कामांतल्यान तांणी जजांक इम्प्रेस केलें. असो आमचे बरोबर आसा सद्या गोंयचो मांद्रेचो कलाकार, पूण गोंयचोच म्हणपा आतां तो रावता मांद्र्या, संकेत मांद्रेकार, जाणें स्पीड आर्ट ह्या फिल्डान नामना कमयलें आनी हब लायफ ह्या सिरिजान आमी तांकां मेळटले. सो इंडियाज गॉट टॅलंटान पयलीं म्हणजे सांग की कसो क्वॉलिफाय जालो, कारण खुबशे गोंयकारांक थंय वचपाचें आसता पूण तांकां खबर नासता. सो तेंचे कितें आसता, डिफरंट ऑडिशन्स आसता इन डिफरंट स्टेट्स. सो ते आपले सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स आसता नाजाल्यार टी व्ही चॅनल्सांचेर ते घालता एड. सो मागीर तांकां तुमी ते नंबर्स धाडटा पळय तेंचेर विडियोज धाडा. सो तांकां जर तुमचो विडियो आवडलो जाल्यार ते स्पेशल तुमकां आपयता फॉर ऑडिशन्स आनी स्पेशल एंट्री दिता डायरेक्ट. सो तुवें व्हिडियो धाडलेलो? हय, हांवें व्हिडियो धाडलेलो. तुवें खंयचो व्हिडियो धाडलेलो? सो बेजिकली हांवें तेच्या पयलीं शोज केल्ले, सो ते सर्कल कशें जाल्ले म्हाजे. सो ते तेंचे थ्रू कॉन्टॅक्ट्स येयल्ले म्हाका तेंचे. सो मागीर तेंचे कडेन ऑलरेडी विडियोज आसले, सो दे कॉल्ड मी अप इंडिया. ओके. सो फर्स्ट गोंयान ऑडिशन जालें? आमचे MTV कलर्स ऑफ यूथ आसा पळय तेचे ऑडिशन्स मुंबय जाल्ले. MTV कलर्स ऑफ युथान तूं विनर जाला? आय वॉज इन टॉप 4. टॉप 4, ओके. तेजे मुंबय जालें. इंडियाज गॉट टॅलंटान मुंबयच जाल्ले. मुंबय जालें. गोवा मोर ऑफन जायना ऑडिशन्स. मुंबय बी वयचें पडटा, मुंबय नाल्यार बेंगलोर तशें. ओके. स्पीड आर्टा बद्दल सांग पळय. स्पीड आर्ट म्हळ्यार कितें? फास्ट जावपाचें? स्पीड आर्ट म्हटल्यार नांवा प्रमाणे फास्ट, म्हणजे 3 ते 4 मिनटान तूं पेंटींग रेडी करता ऑन स्टेज. 4 मिनटांनी? हय. म्हणजे आमी आतां इंटरव्यू सोंपयता म्हणसर तूं जवळ जवळ ना, आमी 4 मिनटाचो इंटरव्यू करपा ना. सो 5 चौक 20, 6 चौक 24, 6-7 तरी पेंटींग करता. हां, मदीं गॅप धरलो जाल्यार 5 पेंटींग. ओके. 4 मिनटां भितर करता? 4 मिनटां भितर करता. म्हणजे रायट फ्रॉम ब्लॅक कॅनवस, ब्लॅक कॅनवस आसता आनी मागीर तेचेर पेंटींग स्टार्ट करप. सो हांव 2 तरेचे पेंटिंग्स करता. एक वीथ पेंट करता आनी एक वीथ ग्लू करता. सो ते ग्लू आसता पळय ते पयलीं कांय कोणाक कळना. सो आफ्टर यू थ्रो द ग्लिटर तेन्ना मागीर पेंटींग रिवील जाता. ओके. सो ते म्हणसर ते सस्पेन्सान आसता. सो मोर इम्पॉर्टंटली तुमकां फाटल्यान आयकपा येता वरे वो कितें करता कांय कळना, कितें माती गोबर काडटा तशें आयकपा येता. सो आफ्टर यू थ्रो द ग्लिटर देन मागीर लोकांक आवडटा. सो सरप्रायज लास्ट आसता. पण ग्लू म्हटल्यार ग्लूनूच पेंट करता तूं? हय, ग्लूनूच पेंट करता. मागीर कलर मारप? तेचेर मागीर ग्लिटर मारप, जिगी म्हणटा आमी ते. हां, जिगी. गोंयकारांक जिगी म्हटल्यार बरें. हय, जिगी म्हटल्यार जगा मारता. ओके. ताजेर जिगी मारपाची? हय, जिगी मारपाची. आनी मागीर तुका जाय ते रिवील जाता. म्हणजे फेस काडलो हांवें ग्लुआन जाल्यार तो फेस रिवील जाता. पूण हे हो खंयचो फॉर्म ऑफ आर्ट म्हणपाक म्हणटले? स्पीड पेंटींग म्हणटा. फॉर्म ऑफ आर्ट इज स्पीड पेंटींग. स्पीड पेंटींग. खंय शिकलो? तुजो गुरू कोण? गुरू अशें कांय ना, अशें एक्सपेरिमेंट फेलियर अशें हे करून ते हांवें स्टार्ट केलें. सो बेजिकली हांव डॉन बॉस्को कॉलेजान शिकतालो. सो इन 3rd इयर आमचे फंक्शन्स जाता प्रोसियॉन टायप. सो सद्या आमी मडगांव शूट करता आनी फाटल्यान जी दिसता कॉलेज ती ताजी कॉलेज, संकेताची कॉलेज. करेक्ट? डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगान शिकतालो तो. हय, मॅकॅनिकल शिकतालो, इंजिनियर जालो.
इंजिनियर जालो. ओके तुका इंटरप्ट हाच्याच खातीर केलें की लोकांक दाखोवपाक की आमी कॉलेजी मुखारूच ताजें शूट दॅट इज करता. गुड फिलींग सो एक्चुअली. हांगा मस्ती पयलीं गेले आसतील तुवें कॉलेज टायमाचेर. खूप चेंजीस जाले एक्चुअली. हां खूब चेंजीस जाल्या. खूप चेंजीस तेन्ना माड बी आसतले हे पूण. हय माड झाडां बी खूप आसली पयलीं, आतां मातशी कमी जाली. ओके सो कॉलेज इंजिनियरींग कॉलेजीन आशिल्लो हय. तूं. हय सो तेन्ना मागीर प्रोसियॉन म्हणून इव्हेंट जातालो आमचो. तेन्ना आमी आमचे थंय डॉन बॉस्को सेंट आसा पळय तेचें स्पीड पेंटींग केल्लें. तेन्ना कोणाक कितें खबर नासलें तेन्ना तें म्हणजे स्पीड पेंटींग म्हणून कितें आसता म्हणून. सो जेन्ना हांवें परफॉर्म केलें पळय तेन्ना म्हाका तो अप्लॉज प्रेज बी मेळ्ळो पळय. सो तेन्नाच्यान चिंतलें की म्हाका बाबा हेंच करपाक जाय इन फुडें लायफ. सो आय लायक दॅट व्हेरी मच. म्हणजे कितें पेंटींग तें एक सेपरेट वायब्स येता तूं परफॉर्म करता तेन्ना. सो फॉर दॅट 4 minutes यू फॉरगेट एवरीथींग. सो 4च मिनटां आसता ताका. हय, 4 5 मिनटां वचूं जायना. जाय जाल्यार वचूं शकता तूं, कितले वचूं शकता, बट कमी करता तितलें तें बरें दिसता. कमी कर तितलें बरें दिसता. सो फर्स्ट सुरवातूच केलें तुवें डॉन बॉस्कोन. हय डॉन बॉस्को. सो तुवें सेंटाच्या हातून स्टार्ट केलें. करेक्ट. सो एक बरें जालें तुगेलें म्हणजे सुरवातेक तुगेलें सेंटाच्या हातून जालें. सो ताजे उपरांत सेकेंड मागीर हांवें कॉलेज पास आवट केली. देन 1 year प्रॅक्टीस केली मातशी आनी मागीर तो MTV कलर्स ऑफ यूथ आसा पळय तेच्या फ्रेंडान म्हाका एक लिंक धाडली की बाबा यू कॅन पार्टिसिपेट ऑन दीट. सो मागीर हांव गेलो मुंबय, एक ऑडिशन दिलें हांवें. सो फर्स्ट टायम आय वॉज फेलियर. म्हणजे ऑडिशनान म्हाका घेवना तेंच्यांनी. आय वॉज इन टॉप 10 फॉर द ऑडिशन बट सिलेक्ट जावना. मागीर फुडल्या सेमी फायनलाक वचपाक. सो वॉट आय डीड इज हांव बेंगलोर हैदराबाद गेलो परत. तांचे जागा. हय तांच्या एका परत गेलो. थंय एक्चुली म्हाका मुंबय स्टँडींग ओवेशन मेळ्ळें बट तेंचे कॅटेगरीज आसता की बाबा एका स्टेटांतल्यान फक्त 4च जाण घेवप. सो मुंबय आसता ते वेस्ट तितल्यान फक्त 4च जाण घेवप तशें आसता. ओके सो स्टेट म्हणल्यार ते मुंबय म्हणून मेळना झोन वेस्ट झोन. सो मागीर हांव हैदराबाद गेलो. मागीर थंय परत हांवें हें केलें ऑडिशन दिलें. परत म्हाका स्टँडींग ओवेशन मेळ्ळें आनी मागीर हांव परत सिलेक्ट जालो तितून फॉर सेमी फायनल. मागीर सेमी फायनल मुंबय गेली. मागीर इनटू द फायनल्स इन दिल्ली. सो फायनल जाल्ली जाल्यार आमी थंय बसपाक शकता म्हाज्या हिशोब प्रमाणे. हय हांगा कॉलेजी टायमार बी बसलेलो तूं. एग्जामीच्या पयलीं. एग्जामीच्या पयलीं हांगा देवाक पडलें जाल्यार पडलें. हां नो प्रॉब्लम. सो ओके सो तुवें हैदराबादच्यान ऑडिशन दिलें. हय. देन यू गॉट सिलेक्टेड. देन आय गॉट सिलेक्टेड. मागीर सेमी फायनल्स इन मुंबय आनी मागीर फायनल्स इन दिल्ली. फायनल दिलें. This is what I want to see on modern pieces of paint colors of you. हम दोनों की तरफ से आपको आज आतां तूं इम्प्रुवायज करतलो म्हटल्यार तुवें कोणा तरी पळोवचो पडटलो की बाबा हो स्पीड पेंटर असो करता म्हणून. तूं कोणा कडेन पळोवन हें करता. सो पयलीं स्टार्टींग म्हाका कोण अशें आर्टिस्ट खबर नासले. सो ते म्हाजें स्टार्टींग एक्सपेरिमेंटेशन जालें. देन मागीर ते जशें तूं युट्यूबार बी एक्सप्लोर करता पळय म्हणजे जसो आली रिसंटली इन 3 years तशी मागीर वेगवेगळे विडियोज दिसता तुका की बाबा आपल्याकून कोण खूब बरें आसा आनी आय हॅव टू रीच टू दॅट लेवल. हां सो विलास नायक म्हणून एक इंडियान एकूच आर्टिस्ट आसा तसो Speed स्पीड painting. हय. सो तो खूब बरो आसा. सो आय हॅव टू रीच टू दॅट लेवल. सो ओके सो ताका पळोवन तुवें ताका खबर आसा तूं पळयता म्हणून. मे बी आय हॅड कॉन्टॅक्टेड हिम बिफोर. सो एडवायस बी घेतली तेची. एनकरेजींग. या गुड पर्सन. हंबल ओके ताका तूं पयलीं हें केलें म्हणजे कॉन्टॅक्ट केलो आनी ताजे कडल्यान हां म्हणजे हालीं रिसंटली 2-3 हालीं years. नॉट पयलीं. नॉट पयलीं हांव फक्त एक्सपेरिमेंट करता म्हणजे फेल जातालो बाबा हे एक्सपेरिमेंट करून हें बरें जाता जाल्यार हें करया नाजाल्यार तें चुकता जाल्यार परत आनीक कितें चेंजीस करून तें तशें करतालो. सो अजुनूय आतां तशेंच तूं करता. काडटा पळय पेंटींग ती हां. मोस्टली पोर्ट्रेटूच आसता कोणालें तरी तोंडूच आसता. तोंड आसता नाजाल्यार एनी सीन कॅन बी कॅप्चर्ड म्हणजे तशें आतां डॉन बसून कॉलेज काडपाक हां. जाय तशें नाजाल्यार डिफरंट कितें मेसेज 4 मिनटांनी काडपाक शकता बिल्डींग बी. हय 4-5 मिनटांनी जाता. 4-5 हय मिनटां. म्हणजे ते एक अशें दिवप आसता तसो. हां. सो हांवें तशें पयलीं इलेक्शन प्रमोट करपा खातीर हां ते केला विथ इलेक्शन कमिशन. मागीर सो इलेक्शन आयकॉन म्हणून नॉट इलेक्शन आयकॉन बट अशें भायले आनी मतां मारा हय म्हणटा करेक्ट तशें. तशें हां तशें देन कोरोना खातीर गोवा विथ गोवा ट्युरिजम आय हॅव डन वन पेंटींग हां टू एज अ ट्रिब्यूट टू द डॉक्टर्स. पूण एक्चुअली स्पीड पेंटींग करतना पळोवपाक मजा आसता. हय करेक्ट.
तो फायनल प्रोडक्ट तुका तेन्नाच फील जातलो जेन्ना तो कसो केलो हें कळपा खातीर करेक्ट. हय सो ताजे खातीर तुका एवरी टायम ऑडियन्स आसचो पडटलो. ऑडियन्स आसचो पडटलो नाल्यार विडियोज मोर इम्पॉर्टंटली. आतां जर ऑडियन्स ना जाल्यार मागीर हांव घरा प्रॅक्टीस करता आनी विडियोज काडून ते युट्यूबार नाल्यार इंस्टाग्रामार तशें व्हिडिओ काडून घेता कोण ट्रेक व्हिडिओ तुका दवरचो पडलो कितें दवरचो पडलो ना जाल्यार नाजाल्यार मोबायल मोबायल ओके. तुजें फेवरेट पेंटींग कितें आय मीन टू से फेस कोणाचो. खूब जाण म्हणटा गांधीजी हांवें पयलें तुवें गांधीजी बी काडलो तुवें. तुजो फेवरेट कोण. स्पीड पेंटिंगान असो फेवरेट असो ना बट पोर्ट्रेट करता तितून फेवरेट अशें म्हणजे आय लायक टू पोर्ट्रे हे एल्डरली फिगर्स म्हणजे मोर इम्पॉर्टंटली मदर टायप्स तशें. सो हांव ते चारकोल चारकोल पोर्ट्रेट्स बी करता. सो मोर इम्पॉर्टंटली आय डू दॅट तशें. ओके. सो पूण स्पीड पेंटिंगान तुका मातशें इजियरूच घेवचें पडटलें म्हणजे तातूंत तो इजियर कॉम्प्लिकेशन जाल्यार टायम लागतलो. हय तशें पूण पोर्ट्रेटान तुका वेळ आसा करपाक. पोर्ट्रेटान वेळ आसता करपाक म्हणजे 4 दीस 5 दीस तेजे डिटेल घालपाक. सगळ्यान आतां म्हणसर सगळ्यान याद उरपी पोर्ट्रेट कोणाची केलें तुवें म्हणजे त्या मनशाक याद उरपा जाय. हांव तिसो महेश काळे आसा पळय आं. तर तेंच्या वांगडा परफॉर्म हय सिंगर सो तेंच्या वांगडा परफॉर्म केल्लें हांवें अलॉंग सायड हिम. सो तेंचोच स्पीड पेंटींग केल्लें हांवें तो अच्छा. गाताना. तो गातना. हय सो तेंच्यांनी एक अभंग सोपयलो आनी म्हाजें पेंटींग रेडी जालें. सो आतां जर आमी तुजी इंटरव्यू करूं नाशिल्लो तूं थर्ड पार्टी आशिल्लो आमची इंटरव्यू घेतना तूं स्पीड पेंटींग करपाक शकता. हय म्हणजे घरा पयलीं प्रॅक्टीस करता आसलो हांव बिकॉज ते प्रॅक्टीस करचें पडटा मोर दॅन 50 टायम्स तरी मोर दॅन 50 टायम्स. टू गेट इट परफेक्ट. सो आतां ऑन स्टेज येता पळय ते दॅट कम्स एज वर्स्ट प्रॅक्टीस तुजी आसता पळय. पूण महेश काळेची तूं कसो प्रॅक्टीस करतलो तो त्या टायमार कसो बसतलो. ना तूं प्रॅक्टीस म्हणजे इमॅजिनेशन करून तूं घरा प्रॅक्टीस करता ते म्हणजे Okay. ओके अशें. सो हांवें तेचे फेस काडलेले हां. गाताना तशें. आं फेस काड. हय अशें. सो वॉट वॉज हिज रिएक्शन. गूड ही लायक इट. मागीर ताका हांवें पोर्ट्रेटूय दिल्लो. पोर्ट्रेट करपाक दिल्लो. सो ही लायक दॅट. हय सो ती सगळ्यान यादगार. यादगार अशें आनी एक आसा की फादर आग्नेल आसा पळय सो तेंचे ते फिस्ट आसता ती सर्टन इयर्सानूच आसता. सो हांव थंय परफॉर्म करतालो. सो परफॉर्म करून जाल्या उपरांत एकली बायल मिड एज बायल येयली आनी शी टोल्ड मी की शी क्रायड आफ्टर लुकींग एट म्हणजे दुखा आयली तर. सो दॅट वॉज द मोस्ट ब्युटिफूल कॉम्प्लिमेंट आय एवर गॉट. सो म्हाका तो सदांच याद आसा की पेंटींग पळोवन म्हाजें कोण तरी रडलो एक्चुली. इमोशनली चार्ज करतालो. ओके. आनी तुजें फेवरेट कोण पेंटींग काडपाक तो पॉलिटिशियना मदीं. पॉलिटिशियना मदीं अब्दुल कलाम. अब्दुल कलाम. कित्याक कामाक लागून काय दिसपाक लागून. बिकॉज ऑफ हीज वर्क ही इन्स्पायर्स पीपल. सो तशें हां तशें तांचो काडला तुवें. काडला मागीर भगत सिंग. बरें. हय आनी आर्टिस्टां मदीं. आर्टिस्टा मदीं आय आयडलायज ऋतिक रोशन. सो रिसंटली हांवें तो केला सो ऋतिक रोशन. ऋतिक रोशन. खंयचो लेटेस्ट पिक्चर आसा काय ओल्ड. लेटेस्ट पिक्चर. Latest तो picture. हांवें अपसायड डावन केल्लो. सो उलटो काडलेलो आनी मागीर वो तुवें लायव्ह परफॉर्मन्स. हय लायव. ओके. वीच इज युअर मोस्ट मेमोरेबल लायव्ह परफॉर्मन्स. जशें हांवें तुमकां सांगलें ते फादर आग्नेल तशें काडलेलें तेन्ना दॅट वॉज अ लायव्ह परफॉर्मन्स. लायव परफॉर्मन्स. तर हे जे आतां कॉम्पिटिशनांनी वता पळय इंडियाज गॉट टॅलंट आय थिंक एम टी व्हीचो ताचो फायदो पडटा हय रिकॉग्निशन. रेकॉग्निशनाक फायदो पडटा. यू डोंट म्हणजे तूं विन करपाक वचना तें मोर इम्पॉर्टंट. यू गीव युअर बेस्ट एफर्ट पण जिकप ना जिकप हें तुज्या हातीन फायनल नासता. इट्स ऑन TRP आनी ते वेगळे हे आसता भितर. सो तूं 100% दिवप थंय वचप. आनी जर तुजें बरें खरेंच बरें आसता जाल्यार लोकांक आवडटा तेन्ना
लोक रेकॉग्नायज करता तुका. तर म्हाका एक सांग म्हणजे स्क्रिप्टेड आसता का ती खरीच अशें ते एक्सप्लेनेशन हांव म्हणूं शकना. सांगू शकना. ओके. ओके. बट इट इज गुड प्लॅटफॉर्म म्हणजे की इतल्या लोकांक प्लॅटफॉर्म दिता ते. दॅट इज व्हेरी गुड. ते तेंच्या मागीर मोटीव सगळ्यांचे आसता मनी करप हे, पूण ते प्लॅटफॉर्म स्क्रिप्टेड आसता काय म्हणून ती तुका पयलींच सांगता आपण आ करतले बी काय म्हणून. ना ना तशें सांगना ते. ना. शूट नॉर्मली करता जो परफॉर्मन्स प्रेज बी करता मागीर एडिटींग जाता म्हणजे सगळें हा, ते चेंज मागे पूण ताजे उपरांत जेन्ना तूं हे आयलो पयलीं हय. गोंयान आयलो ताजे उपरांत चड रिकॉग्निशन मेळ्ळें की बाबा तूं टीव्हीर दिसतालो तुजे विडियोज सर्क्युलेट जाताले. हय ते रेकॉग्नेशन मेळटा बिकॉज ऑफ दॅट. म्हणजे टीव्हीर बाबा आपूण तुका पळयल्लो आमी टीव्ही हां कॉल्स येता टीव्हीर पळयल्लो. हां तुजे फ्रेंड्सूय बी तुका सांगताले आमी उबे रावया वच पडटा तुज्या फ्रेंड्स बी सांगताले की फ्रेंड्स मातशे हॅपी आसतले न्ही हांव संगीताचो. हय फ्रेंड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन युअर जर्नी. फ्रेंड्स फॅमिली सर्कल आसता पळय ते निड्स टू बी व्हेरी सपोर्टीव. हय सो म्हाजे फ्रेंड्स थोडे सर्कल आसा पळय ते खूब सपोर्टीव आसले पयलीं म्हटल्यार. हां. सो हांव बसीन बी पयलीं ऑडिशनाक वयतालो सो ते ड्रॉप करपा येताले म्हाका सामान घेवन सगळे बी. थोडे टायम ते येताले म्हाज्या वांगडा ऑडिशनाक काम बी सोडून. हां सो तशे फ्रेंड्स जर सपोर्टीव आसता तुका फॅमिली फ्रेंड्स जाल्यार इट इज व्हेरी बुस्टींग. हां सो तूं मांद्रे रावता. हय मांद्रे राव तूं मांद्रेकार. मांद्रेकर. हागे हरशीं म्हणून पेडण्या ही कलाकारांची खाणूच आसा खूब जशी बरे फोंड्या बरे आसा तशी. हय खूब बरे बरे कलाकार. तुजे फॅमिलीन कोण आसा आर्टिस्ट बी. ना म्हाज्या फॅमिलीन अशे आर्टिस्ट कोण ना बट आमची घरा कडेन आसा पळय आई डॅडी ती बारीक बारीक अशी क्रिएटीव कामां करता. म्हणजे चवथीक कितें करपाक जाय घरान तशें क्रिएटीव कामां करता बट नॉट एज अ रिनाउंड आर्टिस्ट बी तशी ना. यू आर ऑल्सो इन इव्हेंट मॅनेजमेंट. हय इव्हेंट मॅनेजमेंट बट आय कॉन्सन्ट्रेट मोर ऑन आर्टिस्ट. आर्ट बट कॅन यू हो प्रश्न हाजेच खातीर की खुबशे जाणांक वचपाचें आसता फुडें. कॅन यू मेक युअर ब्रेड एंड बटर ऑन युअर लिवींग थ्रू आर्ट. हय करूं शकता फक्त मातसो टायम लागता तुका सेट जावपाक देन इट इज गुड इनफ. म्हणजे करूं शकता तूं. मोर इम्पॉर्टंटली यू शूड बी हॅपी. मनी इट डजंट मॅटर एक्चुली. आय कम फ्रॉम पुअर फॅमिली बट तरी हांव सांगूं शकता की मनी डजंट मॅटर. तूं आतां पळय आतां आमचें लायफ मॅक्झिमम 60 वर्सां जगता. सो ते 60 वर्सां तुवें अशें न्हिदतना रातचो बऱ्या भशेन न्हिदपा जाय की आपूण बाबा कितें तरी क्रिएटीव केलें की नॉट बिकॉज जस्ट फॉर मनी. हांव आतां सपोज कामाक गेल्लो मे बी इफ आय हॅड टेकन जॉब आय वूड हॅव नॉट बीन दॅट हॅप्पी बट हांव आतां कमी जोडटा बट हांव हॅप्पी आसा तें सांगूं शकता. तें म्हत्वाचें. तें म्हत्वाचें. सुशेगाद न्हिदता. सुशेगाद न्हिदता पूण हांव कमी न्हिदता. हय नांवाक वालोर आसा. नांवाक वालोर आसा. थंय गेलो जाल्यार लोक वळखता. तें आसा बट आय एम हॅपी वीथ माय वर्क कितें हांव क्रिएट करता. सो न्हिदना हांव चड कमी न्हिदता बट ओके. सो तुवें आनी कोणा भुरग्यांक ट्रेनींग बी दिल्या. सो हांव आर्ट क्लासीस घेता. सो कोरोना पयलीं हांव कलेक्टीव घेतालो आतां प्रायवेट घेता. सो तशें म्हाजें आर्ट क्लासीस फॉर BFA ट्रेनींग आसा पळय तें करता हांव. सो आर्टिस्ट बरें फुडें गेला. म्हाजे आतां स्टुडंट ते हितून फायन आर्ट्स कॉलेजान एंट्री मेळ्ळा ताका 2-3 स्टुडंट्सांक तशें मेळ्ळें. फायन आर्ट्स. हय सो आतां ते पास आवटूय जाले आनी ते बरे आर्टिस्ट. खंय हें करता मांद्र्या. मांद्र्या पयलीं हांव म्हापसा क्लासीस घेतालो. सो आतां हांव प्रायवेट म्हणजे तेंच्या घरा वचून बी जर सपोज स्पेशलूच किट म्हणजे भुरगो जर चडूच बरो आसा जाल्यार हांव तेंच्या घरा वचून ट्रेन करता. देव बरें करूं. फुडें कितें आसा आनी हे बी आनी टीव्ही शोज लायनअप आसा. टीव्ही शोज आतां सद्या तरी ना बट येतले ट्राय करता. येतले आनी येवचेय बी. हय. देव बरें करूं. Thank you वेळ so दिला म्हणून. ओके. हे आशिल्ले संकेत मांद्रेकर गोंयचे आर्टिस्ट आनी हब लायफ ह्या सिरिजान आमी तांकां आपयले हाजेच खातीर की गोंयान अशे आर्टिस्ट आसा जांकां राष्ट्रीय लेवलाचेर सुद्दां रिकॉग्निशन मेळटा. सो त्या वेळार आमची जबाबदारी जाता की आमी तांकां आपोवन आमचे वतीन रिकॉग्नायज करपाचें आनी तांची जी कला आसा ती लोकां मुखार हाडपाची. तुमी पळयतात हब लायफ ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. कीप वॉचिंग.